बाणावलेचो आवाज विधानसभेत पावंक जाय. चर्चिलाच्या प्रचाराच्या सभेक ही एकूच घोषणा. मंत्री असताना आपले काम लोकांनी पळयला आणि ताचेरूच लोक आपल्याक हाडटले म्हूण चर्चिलाक बाणावलेकारांचेर विश्वास. हात जोडून भीक कशें मागता. असले मनशा काळात फाटले 5 वर्सां कितें केलें? बरें जालें. केलें तें बरें केलें. आमकां तरी कळ्ळें. हेमी उदकान घाले लोकांक आनी नाका गोंय काबार करतले तेमी कितें साळवार केलें. अदीक होंडां घातलें गोंय. आज चड आनी चड गरजेचे आमचे गोंयकारां पासत जावन आसा तुमगेलो सगळ्यांक आवाज आमचे असेंब्लीक पावपाक. आज जरी तर तुमगेले भुरग्याक एक इस्कलाचें एडमिशन ना, कोणाकूच थोडी एक एक्सिडेंट जालो ओ भायर गांवांत कोणाकूच कितें जालें ओ कसलेच गरजेक तुम्ही हाली एक उलो मारपा जायो तो जावन आसा चर्चिल आलेमांव आनी तो सदांच तुमचे बराबर आसा. तुम्ही एक चर्चिलाचे विश्वास करा. चर्चिल आलेमांव जे कितें उलयलां तें करून दाखोवपी. कित्याक म्हाका आदार देवाचो आसा, लोकांचो आसा आनी म्हजें विजन जें आसा तें एक खारमणा गांव बरें करपाक. गांव मिनिस्टर आसतना तुमी पळयल्लें कसले रस्ते कितें तें म्हाका सांगूंक नाका. हे आमचे एमएलएन केन्नाय तरी एक जाप काडला त्या बीफ कित्याक बंद केला काय केन्नाय तरी विचारला. आतां फक्त तो एलिसांव बसोंक सोदता. आतां कित्याक दुकराचें मांस बंद करूंक इश्टालो बंद करता तसले मनीस आमकां नाकात. उगटे करतात तसले मनीस जाय. असेंब्लीत पळयलां कोणाक जर कापोस्ताद ना एक ऑपोजिशन ना. There was no opposition for the last assembly election. एक चर्चिल ना ते असेंब्लीन. हाचो आमकां डिफरन्स कळ्ळो. मडकय फाटली 4 फावट ढवळीकारांक चान्स दिलो. हे फावट आपल्याक दियात. मडकय बीजेपीचो कॅन्डिडेट प्रदीप शेटाचो घराघरात वचून प्रचार चल्ला. जाग्यार एक हुकुमशहाची पद्दत लावन सेवरेज प्लांटाचे 20 किलोमिटराची जी सगळी गाड हाडून एका वस्तीक दिवंक हे करता. हांगासरल्या लोकांचो सेवरेजीक विरोध ना. विरोध आसा तो वस्तीन हाडून घालता. ही आसा बांदोडा पंचायत आसा ती वायड आसा. पंचायत खूब व्हडली आसा. हेजी 6 पंचायती मदीं ही बांदोडा पंचायत जी आसा ती सगळ्यान व्हडली भौगोलीक दृश्ट्या जमिनी दृश्ट्या. हितून अश्यो खूब जागा आसा ज्या जाग्यार हो प्लांटर घातलो जाल्यार कमी वस्ती आसलेली म्हणजे एक थोड्याच जाणांक असो त्रास म्हणजे त्रास शेवटी कोणाक तरी जातलो. तो सोडून जी बरी वस्ती आसा हांगासर भोवसंख्यीत लोकांची आसा ते वस्तीन हाडला. तेजो जो विरोध आसा त्या विरोधाक हांवूय समर्थन करता. आनी हांव सांगता की हो प्लांट आसा तो जायो पण तो ट्रिटमेंट प्लांट लास्ट फायनल पळय आसा तो त्या वस्तीन नाका. आनी त्या खातीर एमिकेबल जे सोल्युशन आसा तें हांव आमदार जातलो आनी हांव त्या आमदारकीक हांव काडटलो. घेवया एक ब्रेक.